मुरगांव देस्तेरो वाड्यार सगळी सिवेज रस्त्यार व्हांवंक लागिल्ल्यान लोक दुयेंसां पातळत म्हणून भिल्यात. भोंवतणी स्कूल आसा, देवूळ आसा, लोक रावतात. सगळ्यांक ह्या घाणींतल्यान यो वच करचें पडटा. लोक बेजारल्यात. कागाळी करून सुद्दां एक्शन ना म्हणून लोक चाळवलो. 2 दीस जाले हे सेवरेजीचे उदीक हिंगाच्यान वयता आनी इतले लागीं देस्तेरो चर्च आहा आनी स्कूल आहा आनी शॉप आहा. ते शॉपकाराक आनी हिंगाचे लोकांक हिंगाचे रेसिडेंट्स जे लोक आहा तांकां इतलो त्रास जावपाक लागला. हे वासान सोसूंक जायना हो वास. आनी तरी पूण हिंगा कोण 2 दीस जाले एकलोय कोण इन्क्वायरीक येयना. कितें जालां कितें ना तें कोण विचारना हिंगा येवन. हे सगळे इतलो वास पडलेलो प्रॉब्लेम जालेलो. ते पळय डेव्हलपमेंट म्हणटा ते कसलें डेव्हलपमेंट जालेलें आहा. आख्खे घाण सेवरेज लायन संडासाचें उदक येता. चर्च आसा फुड्यान, देस्तेरो चर्च आसा आनी हिंगा स्कूल आहा. भुरगे स्कुलाक येता. 3 वर्सांची 5 वर्सां भुरगीं आहा. हे भुरगे संडासाक मलेरिया जातले, दुयेंत पडटले. हे कोण जिम्मेदारी हेजी घेतले? हे मोर्मुगांवचो हे सगळे कोण आहा आमचो मिनिस्टराचें काम हेणें करूंक जाय. आनी कंप्लेंट दिल्ली आहा ऑलरेडी. कंप्लेंट दिल्ली आसतना एक्शन घेयना तर कसलें हे डेव्हलपमेंट काय म्हणटा आमी? कितें बरें जावंक जाय. डेव्हलपमेंट केला जाल्यार पळय संडासा उदक तुमी पळयता आसतले व्हिडिओ दाखयतलो आमचो. हे ते आख्खे पळय संडासाचें उदक हे आख्खें वयता लोकांच्या पांयाचे पडटा. भुरग्याचे स्कॉल आहा आख्खे. मातशें पळय हेजेर म्हळ्यार एक्शन घेवपाचें बेगीन फास्ट. सकाळी काल सकाळी 5:30 हांव सकाळी भयणीक सोडून वयता इस्कॉलाक. तेन्ना ते पळय चालू जाल्ले आनी कोण खबर घेयना. इस्कॉल पळय कुशीक आमचे देवळी इस्कॉल चलता. व्हडलो व्हडलो भायलो लोक येता कोण खबर घेयना. वास मारता सारको, घाण मारता. भुरगीं आतां इस्कॉलाचे भुरगे सुटले म्हणून सगळे पांय चॅक करून सगळे घरान वयतले आमचे. हांव नाका ते कितें करूंक चिंता म्हणून. आनी ओटक मारपाक जाल्यार रोखड धांवन येतात आमचे अशें ओट मारपाक हें मारपाक. आनी तूं आयज दुसरो दीस जालो. 2 दीस जाले पळय उदक व्हांवता हिंगा. येता वयता लोकांक वास मारीत रावता पळय. ते आतां इलेक्शना टायमार येताय ते वर्षा तुमचें कितें काम आहा काय विचारपा. आनी आतां येयनाय कोण येयनाय. आतां येतो इलेक्शना दिसांनी आहलो जाल्यार रोखडें येवपाचें आनी सोमतें क्लीन जावपाचें. आतां कांय सोचमा ना कितें करपाचें तें हिंगा. येता तितले फावटी वास मारता सारको. काल कंप्लेंट दिल्ली वचोन ते अजून एक ना. आनी ल्हान भुरग्यांक येवपाक वचपाक त्रास जाता हिंगा. ल्हान आतां इस्कॉलाची भुरगीं वयताय ल्हान तांकां चोडपाक अशें ते गुवाच्या उदकांतल्यान चोडपा पडलें तांकां. सिद्धार्थ गोवा ओपन टेनिस सर्तींत 12 वर्सां पिराये सकयल्या भुरग्यांक बरो एक्सपोजर मेळटा. अशा सर्तींतल्यान उदेंते टेनिस प्लेयरांक वयर सरूंक उमेद येता. पळयत शुक्रारा सांजे जाल्ल्या मॅचींची कांय खिणचित्रां. वाळपय पोस्ट ऑफिसांत नागोबा धरलो. ऑफिसाच्या बाथरुमांत आशिल्लो. रेस्क्यू स्क्वॉडाच्या एकल्यान येवन ताका धरून आशिल्लो तसो रानांत व्हरून सोडलो. सोरोपाक मारिनासतना तांकां आशिल्ल्या तशा फॉरेस्टाच्या स्वाधीन करचे म्हणून एक संदेश.
एक्झॅक्टली आता 2 वाजता लंच टाईम होता. जस्ट लंच करून तिकडे आमचं वॉशरूम आहे म्हणून हात धुवायसाठी मी जस्ट डोअर ओपन केला. सडनली समोर तो साप आला. पण मला एवढी काय आयडिया नाही, म्हणजे साप ओळखता येत नाही. पण सापान जेव्हा फिरला तेव्हा त्याच्या पाठीवर मला फक्त फणा दिसला त्याचा. मला असं डाऊट आलं की कमी तो म्हणजे विषारी साप असणार. पण मी लगेच आमचे पोस्टमन काकाजवळ त्यांना सांगितलं, विचारलं कोण पकडणारे असतील का. असे भरपूर जण बोलतात की नाही साप दिसलं की मारलं पाहिजे. मी त्यांना विचारलं असं नको, मला कोण पकडणार असेल तर सांगा. मग मी त्यांना त्यांनी मग यांचं नाव सांगितलं. मी पण यांना ओळखत नाही. त्यांनी बोलून आणलं आणि आणल्यावर त्यांनी मग तो साप पकडून दिला. ताजो जर आमी स्पॅक्टिकल कोबरा धरला तो वाळपय पोस्ट ऑफिसान म्हाका जस्ट तेंच्यांनी कॉल केल्लो. कॉल तो पळयल्यार तेंच्या बाथरुमा फुडें तो स्पॅक्टिकल कोबरा आहलो आनी सगळे कडेन पळयले जाल्यार दिसोंक ना. तो मागीर पायपान आहलो. पायपान मातसो दिसलो म्हणटकच पायप तो सेपरेट करून भायर काडलो आनी पायपासून मागीर भायर काडून ताका रेस्क्यू केलो. सो लास्ट कितली वर्सां जाली तुमी हें करता? हे आतां जाले 5-6 वर्सां जाली आतां हांव हे रेस्क्यूचें काम करता आनी वॉलंटरी करता. ह्या फाटल्यान येना आनी धरता आनी मागीर आमी रानार व्हरून हे सोडटा किंवा व्हडले किंग कोबरा किंवा आसत जाल्यार ते फॉरेस्टाक पळोवन घेवन तेंच्या अंडर दिता. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.